सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका जेजू करपा देव आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाचे भेटेची मांडावळ करता आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात ब्रुनो डायस मायरन डिकॉस्टा तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया आमच्या सगळ्या दोतोनीच्या भुरग्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया 400 वर्सांची आमची समोरमणी सुरू करूंक आमी वेता ह्या म्हयन्यान जाल्यार सगळी तयारी जी आमी केल्या आनी आजून पासून चलता हे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमच्या भावार्थाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया जी कोण बरी नात तांचे पासत मागुया संवसाराचे शांती पासत इस्रायल इराण आनी हेर देशां मदें जी झूज पेटपाची शक्यताय आसा तें बंद जावंक मागुया आमच्या गोंयान जे परतून एके भाशेन धर्माच्या नांवान झुजां करपाचें एक षडयंत्र चल्लेलें आसा तें देवाचे कृपेन मोव जावंक आनी फाटीं सरूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भावा भयणीनो आयज साद्या काळाचो 70व्या आयतारा आमच्या 2 प्रांतांत आमी पर्यावरणाचे प्रेशितायेक भेटयलोलो आयतार समोर ओंपता रोचणेचो काळ ओ सिजन ऑफ क्रिएशन विश्वभर सेप्टेंबराचे पयलेर सुरू केलो ताची आयज सोंपणी जाता वचात बरवशान सृश्टी वांगडा सृश्टीचो सांबाळ करात हो विशय आयच्या नियाळाक आमी घेतला मनशाचे आशेन आनी नाड बुदीन हो संवसार निसंटनाचे वाटेर पावयला देखून आमकां दूख खोंत भोगता निराशी जावचे बोलदेक बरवशान बरोवन ह्या पर्यावरणीक देण्यांचो सांबाळ करूंक आमकां भोव गरजेचें सृश्टी माताचीच देख घेवन सृश्टीचो आमी सांबाळ करूंक हे मिसाचे भेटेन आमकां कृपा दी म्हूण मागुया रोचणेचो काळ पर्यावरणाची प्रेशिताय भाव भयणीनो डे ऑफ इकॉलॉजी जेन्ना आयज आमी आमचे दियोसिसीन मनयता तेन्ना दर एक वस्त आमच्या पर्यावरणा पासत आमच्या सृश्टी पासत आमचे भोंवतणी पासत आमी करता तो देवाच्या हातान घालुया पूण जायते फावटी आमी आमची जबाबदारी हे सृश्टी सवें ह्या पर्यावरणा सवें विसरल्या जायते फावटी आमी घडये फकत तें वापरलां आमच्या फायद्याक पूण जायते फावटी पाड घातलां असलें सगळें आमचें चुकीचें देवा लागीं आमी भोगसणे मागुया आयचो विशय मनान दवरून वचात बरवशान सृश्टी वांगडा सृश्टीचो सांबाळ करात ह्याच विशयांतल्यान हे प्राचिताचे रितीन वांटो घेवया बरवासो सुमया जेजू बरवासो आमकां फटयना कित्याक देवाचो मोग आमच्या काळजांनी पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं उपोट वतला म्हूण रोचणाराक रोमकारांक बरोवन सांत पावलून उगडास केला हो बरवासो दिसा दिसपट्टी सृश्टीच्या आनी रोचणेच्या देण्यान वरवीं आमकां दिता तो अणभवूंक आमी चुकल्या आनी सृश्टीचें निसंटन पळोवन निराशी जाल्या आमकां बोगोस सुमया काकुतकोर सृश्टी वांगडा क्रिस्ता जेजू तुवें ही सृश्टी रोचतना आप निर्माणाची म्हणजे सेल्फ जेनरेशन हाची पदवी सृश्टीक लाभयल्या आमी जायते फावटी तुजे रोचणेची जतनाय घेवच्या वावरांतली सृश्टीकूच भायर दवरल्या आनी आमच्याच बळाचेर पातयेवन ह्या वावरांत हारल्या आमकां बोगोस क्रिस्ता काकुतकोर सृश्टीचो सांबाळ सुमया जेजू सुरवेकूच थावन तुजे रोचणेचो सांबाळ करूंक तुवें मनशाक नेमला तरूय आसतना आमी फकत आमच्या फायद्याक सृश्टीचो वापर केला आमकां बोगोस
सुम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इस्तार संसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सुरपुत्वीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवा पासोन आमी तुका वाखाणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शिरी तूं संसाराचे पाप हाटाय. आमची काकूत कर तूं बापाच्या उजव्या क्रॉसार आमचे मागे आयकून घे. त्या पवित्र आत्म्या सांगाली बापाची मोहिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां बोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. आमेन. उटपोतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान म्हणलें, दादलो एकलो आसलोलो बरें न्हय. हांव ताका एक फावो आसलेली सांगातीन करतलो. सर्वेस्परा देवान जमनी वेली सगलीं जनावरां आनी अंतराला वेली सगलीं सुकणीं रचलोलीं. तांकां कसलीं नांवां दिता तें पळोवंक सर्वेस्परान तांकां आदावांशीं हाडलीं. दर एकाक आदावान आदाव नांव दितलो आसलो. तेंच नांव तांकां पडटलें आसलें. सगल्या गोरवाशी मनजातींक अंतराला वेल्या सगल्या सुकण्यांक आनी सगल्या रानवटी मनजातींक आदावान नांवां दिलीं. पूण आपणाक सांगात करपा सारको ताका कोणूच मेळूंक ना. म्हणटूच सर्वेस्परा देवान आदावांक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलोलो आसतना ताची एक बोर काडली आनी तिचे सुवातेर मांस घालें. आनी उपरांत आदावां थावन काडलोले बोरीची सर्वेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका आदावांशी हाडली. तेन्ना आदावान म्हणलें, शेकी ही आसा म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. तिका नारी म्हणटली कित्याक नोर हाचे थावन तिका काडल्या. हेच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी एके बायलेक एकठांवतलो आनी तीं दोगांय जाणां एकूच कूड जातलीं. तीं दोगांय दादलो आनी बायल विंगलीं आसलीं पूण तांकां एकामेकाची लॉज दिसनासली. देवाचें उतर देवाचे बरोवकार. आमचो जबाब सगल्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. परतून म्हणुया,
सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती, सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब, सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. तुज्या घराच्या वण्टी भितर सुफल दाकांचे वाली परी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांट्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब, सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत हांव सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नातरांक पंटुरांक पोलयोंक तुका फावो जावं. इस्रायलाक शांती. जबाब, सगळ्या आमच्या जिवितांत सर्वेस्पर आमचेर आशिर्वाद घालूं. हेब्रावांक बरयलेले चिपटी बेलें वाचप. भाव भयणानो, देवदूतां परस मातसो ल्हान जावच्याक म्हणजे जेजूक ताणें मरण सोंसचें देखून आतां मोहिमेन आनी पोळजलान भोल्लोलो आमी पळयता. देवाचे उदार कुशे पोरमोणे ताणें सगलें मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्या वस्तूंचो ओरूम आनी शेवट जायत्या हुतांदुवांक वैभवांक व्हरूंक सोदतालो देखून तारुणाचे वाटेन तांकां चलोवच्या फुडाऱ्याक ताणें पयलो कोश्टां वरवीं सोपून करूंक जाय आसलो. म्हणटच पवित्र करता आनी पवित्र जातात तीं एकूच मुलांत थावन उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपलीं भाव भयणां म्हणूंक तो लोजेना. देवाचें उतर हें. देवाचे बरोबकार. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवेन जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सुपूर्णायेक पावता. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. मार्कू पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. थोड्या फारिसेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें, गोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें तांकां परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणीं सांगलें, मोइजेसान लग्न म्हणण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो, पूण रचनेच्या ओरुंबाक थावन देवान तांकां दादलो आनी बायल केली.
ह्या पासत मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगां न्हय पूण एकूच. म्हणटोच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं नये. घरान नव्यान भितर सरतोच शिसांनी ह्या विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, आपले बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड परदुवार करता आनी एक बायल आपल्या पतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती परदुवार करता. जेजून धाकटुल्या भुरग्यांक हात लावचे खातीर लोक तांकां ताचे सरशी हाडटालो. शिसांनी तांकां खरायेन परतिली. हें पळोवन जेजू चाळवलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गीचें राज तसल्यांचेंच. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेतलीं आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. भाव भयणींनो, रचनेचो काळ, सिजन ऑफ क्रिएशन. आयच्या दिसाक आमचे दियोसिजीन ही संपादनी जाता ह्या दिसाची आनी ही समरमणी आयज सांजेर कांदोली फिरगोजेन आवर लेडी ऑफ होप चर्च हांगासर जातली. भाव भयणींनो, हो दीस आयज थंयसर मनोवपाक जेन्ना आमी वेता, ही सुरवात ह्या दिसाची भोव आदीं, सुमार 6 म्हयने आदीं जाल्ली. 6 म्हयने आदीं पॅरीश सोशल एपोस्टोलेट फोरम हे फिरगोजेचो, कांदोली फिरगोजेचो, तांणी आपलो एक कन्सर्न आमचे मुखार मांडलो. आमचे मुखार म्हणल्यार आमची डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी आमच्या दियोसिजीन घडून हाडलेलो आसा. तुमचो पादविगार ताचो कन्विनर. जाल्यार आमचे मुखार जेन्ना मांडली तेन्ना आमी तांचे मुखार वचून बाराबर बसून भासाभास केली आनी तांणी जे आपले एनवायरमेंटल ऑर इकॉलॉजिकल कन्सर्न्स दाखयलोले ताचें सोल्युशन मेळोवन घेवपाक जायत्या जाणांची गरज हें आमकां समजलें. आनी देखूनच पंचायत गांवची, विलेज पंचायत ऑफ कांदोली हाच्या वांगड्यांक आमी आपोवन हाडले आनी बाराबर मेळून भासाभास केल्या उपरांत जायते मुद्दे आमच्या दोळ्या मुखार आयले. पयले सुवातेर कांदोली म्हणल्यार एक कोस्टल एरिया, ट्युरिजम भरलेलें आहा आनी आतां डिवेलपमेंट जायतो जाता कोस्टल एरियान. जायते बांदकामां येतात, जायतीं बिल्डिंगां येतात, जायती गार्बेज जाता. लोक गार्बेज ती उदकाच्यो वॉटर बॉडीज ज्यो आसात तातूंत, नालाज जे आसात तातूंत उडयता. जाल्यार असल्या संदर्भान कितें करपाचें, जावचें ना तें अशें म्हणून थोडे आयले. थंयसर कांदोली जायतीं शेतां भाटां आसात पूण सुमार 40 वर्सां ती शेतां रोवंकूच ना. जे भाशेन आमची चिकल्या आसलीं, शेतां रोवंक नासलेलीं, सोडलेलीं. 40 वर्सां शेतां रोवंक ना. त्या शेतकामती त्या शेतान येवपाची शक्यताय भोव कमी, कित्याक ती सगळीं आतां प्रदुशीत जाल्लीं आसात. थंयसर सेवेज सोडलेली आसा, देखून त्या शेतकामती थंयसर शेतान भितर सरपाक सोदिना. आनी असल्या वेळार आमचे समितीन, आमची डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी समितीन तांचे मुखार एक सादेंशें सोल्युशन मांडलें. हात घालीत जाल्यार आमच्यान जाता. आनी पंचायत थंयसरली पंचायतीच्या सगळ्या मेंबरांनी सरपंचा बरोबर हो थाराव घेतलो. बरें, तुमी जरी तर आमकां हाचें सोल्युशन गायड करपाक तयार आसात जाल्यार आमी वावर करूंक तयार आसा. वी वील टेक इट अप. भाव भयणींनो, आयज जरी तर तुमी कांदोली वचत जाल्यार आयज सांजेर हो कार्यक्रम आसा, मुद्दम येवपाक जाता जाल्यार येवचें. 4 वाजता सुरू जातलो. 3 तळीं खेरीत भाशेन ह्या वावरांतल्यान आतां गेल्ल्या 6 म्हयन्यान आब्रिलाच्या आनी मायाच्या म्हयन्यान साफ केलीं. जीं तळीं वास मारतालो थंयसर,
आतां निवळ जाल्लीं आसात. थंयसरले नाला जे आसात, ड्रेनेज सिस्टम, आमी जाणा चडश्यो वस्तू आमकां आयज ज्यो आमच्यो पाड पडलेल्यो आसात, आमचीं शेतां पाड जाल्लीं आसात, कित्याक डिवेलपमेंटाच्या नांवान ड्रेनेज ज्यो केल्ल्यो आसात त्यो सगळ्यो चोक जातात आनी ह्या पासत बुट्ट्योय बीन येतात. हे फावटीक जेन्ना पावस पडलेलो जायतो तेन्ना कांदोली असलो एक गांव जंय बुट्टी जावंक ना, रस्ते बुडूंक ना. कित्याक हे पंचायतीन जी सुचोवणी दिल्ली ती मानून घेवन सगळे नालाज जे आसात ते निवळ केले. आनी थंयसरल्यो ज्यो झरी आसात त्यो आतां परतून फुटलेल्यो आसात, तळीं आसात तातूंतलीं ही परतून फुटलेल्यो आसात झरी, उदक निवळ. आनीक आतां तांचो मुखारूय प्रोसेस चालू आसा. हें उदक पिवपाच्या कारणाक उजार करूंक फिल्ट्रेशन प्लांट घालून तें ह्या तळ्यांतलें उदक पिवपाक उजार करूंक. काय बरी वस्त. शेतकामती जे येवपाक मातशें आडकोड जायत तशें दिसलोलें, थंयसर 2,20,000 स्क्वेअर मिटर शेतां परतून रोयलीं. सुमार 150 शेतकामती परते आयज शेतान आसात. थोड्या वेळा भितर पंचायतीच्या आदारान आनी PSAF आनी फिरगोजेच्या आदारान आनी डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हांच्या एक धाकटोसो एडवायस घेवन आयज इतलो बदल जाला 6 म्हयन्यां भितर. आमची सृश्टी भाव भयणीनो आमच्या हातान आसा. जरी तर आमी वावर करीत जाल्यार आमचें हें सगळें आमी म्हणटा आयज गोंय पाड जालें, सिवेज जाल्या, गार्बेज जाल्या, आनीक होप ना. ना, होप आहा, बरवासो आसा. आनी ह्या पासत आयचो विशय बरवाशान सृश्टी वांगडा सृश्टीचो सांबाळ करात. बरवसो आमकां गरजेचो. हें जावचें ना, कोण करचो ना, कोण येवचो ना. जायते फावटी हे भाशेन आमी जें म्हणटा आयज कांदोली वचत जाल्यार आमकां दिसता वय दुसरे भाशेनूय जाता. बरवसो धरून आमी सृश्टी वांगडा म्हणल्यार जें कितें करपाक जाय, नवेपण हाडपाक जाय, डिवेलपमेंट म्हणून कॉन्क्रीट थंयसर कांय घालूंक ना. फकत जो चिकोल भरलेलो थंयसर डिसिल्ट केलो. झरी परतून फुटल्यो, झरी ज्यो चोक जाल्ल्यो त्यो परतून फुटल्यो. सृश्टी वांगडा बाराबर रावन आनी सृश्टीचो सांबाळ भाव भयणीनो आमच्यान हे भाशेन करूंक जाता. हाचें देवाचें उतर आमकां हाचेर काय बरी समजणी दिता. हाचें पयलें वाचप आमी देव सृश्टी रचता हें उत्पत्तीच्या पुस्तकान वाचलां. आनी देव जेन्ना ही सृश्टी रचता तेन्ना बरे भाशेन आकारून हाडटा. आमी आयज वाचला तो याज्ञिकी प्रकार म्हणजे प्रिस्टली अकाउंट. क्रिएशन वो रचना जी आसा ताचे विशीं आमकां पवित्र पुस्तक सुरू जाता. थंयसर 2 प्रकार मेळटात. आयचो हो प्रिस्टली अकाउंट तितून आसा हें सगळें रचल्या उपरांत हे रचनेचे तेंगशेक देव मनशाक रचता आनी मनशा मुखार हे सगळी रचना हाडटा. जें नांव मनीस दितलो तेंच नांव तांकां मेळटलें. भाव भयणीनो, आवय बापायनो, हिंगासर जीं आहात, तुमच्या भुरग्यांक जरी तर कितेंय जालें, बरीं ना जालीं, रातचीं येयलीं, रातचीं येवंक ना, कितेंय जालें, तुमकां कन्सर्न जाता भुरग्यांचो? भुरग्यांक कितें वायट जालें, एक्सिडेंट जालो, भुरगीं मोडलीं, पडलीं, तुमकां दूख भोगता? वय काय ना तें सांगात. वय. कितें करतात तेन्ना तुमी? आरे भुरगें पडलें, चुरचुरे बाबड्याचे अशें म्हणून काबार करतात. आरे जोर येयला, तकलेक जोर मारला, भोंगो बाबड्याचे अशें म्हणटात. कितें करतात? बेगीन भुरग्याक घेवन दोतरागेर धांवतात. केदी रात जावं, कितेंय ना जावं, गाडी ना जावं, एका फोन मार, तेका फोन मार, आपय, आनी बेगीन वयतात. वय की ना? कित्याक वतात तुमी? तूं कित्याक वता? आनी कोण कित्याक येना? भुरगीं तुमचीं भुरगीं, म्हजीं भुरगीं देखून हांव घेवन धांवतां. भाव भयणीनो, आयज सृश्टी कोणाची? हें पर्यावरण कोणाचें? संबंद आसा काय आमकां हे सृश्टी कडेन? आयचें पयलें वाचप आमकां दाखयता हो संबंद. हें सगळें केल्या उपरांत आदामा मुखार देवान हाडलोलीं. आदाव म्हणटा तो एकूच आदाव आसलो अशें आमकां खबर ना. पयलो मनीस कोण आसलेलो तो खरेपणी?
पूण पयले मनीस पयलो मनीस देवान रचलो तेन्ना त्या मनशा सवे ही आख्खी रचना देवान हाडली आनी मनशान जें नांव रचनेक दिलें तें नांव तांकां पडलें. आयज वागाक आमी वाग म्हणटा कित्याक मनशान दिला. आख्ख्या संवसाराक वागूच म्हणटा तेका. लँग्वेज गोडी डिफरंट जाय. आयज ओती आहा तेका ओतीच म्हणटा. आयज जें माट्टीचें झाड आहा तेका माट्टीचें झाड आनी केळीची केळ आसा तेका आमी केळूच म्हणटा. कोणें दिल्लीं नांवां? आमी मनशांनी दिल्लीं. तुमच्या भुरग्यांक नांवां कोणें दिल्लीं? तुमी दिल्लीं. देखून तुमी म्हणटा ही म्हजीं भुरगीं, ही आमचीं. ते भाशेन जरी तर आमी हे सृश्टीक नांव दिल्लें आसा मनशांनी, जाल्यार मनशांक पडपाक जाय. जेन्ना सृश्टीचो हात मोडटा तेन्ना ते सृश्टीक घेवन दोतोरागेर धांवपाक. जेन्ना सृश्टीची तकली फुट्टा कोणाची घरां बांदपाक ते तकलेन, जाल्यार आमकां पडपाक जाय. दोतोरागेर घेवन आमी धांवपाक जाय. पूण हो संबंद जरी तर आमी समजना जाल्यार आमकां सृश्टीचें केन्नाच पडचेंच ना. कित्याक ती आमची न्हू अशें आमकां दिसतलें. जाल्यार आयचे पयल्या वाचपान आमकां खेरीत हो संबंद आमकां आसा हे सृश्टी लागीं. तो संबंद आमी घट धरून हे सृश्टीचो वावर करूंक आमकां आपयता. भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन खेरीत भाशेन ही देवाची येवजण आमा सोमेस्तां सवें आमकां दिश्टी पडटा. आनीक हे येवजणेन देव आमकां आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं करता. जेजू क्रिस्ता वरवीं आपणायलोलीं भुरगीं बेस्तींच जायना आमी. आनी जेजू क्रिस्त कोण? सृश्टी विशीं तो कोण? जे हाल उपद्रे सृश्टीक आयज आसात, कोश्ट आयज जी सृश्टी आमची काडटा, कोश्टवता एके भाशेन, हे कोश्ट आनी हाल उपद्रे जेजून आपल्या कोश्टान एक केल्यात. आनी जेन्ना तो आमचो सोडवंडार कसो आयला, फकत मनशां पासत न्हय पूण आख्खे सृश्टीचो, आख्खे रचनेचो तो सोडवंडार. भाग्यून पावलो आमकां खेरीत भाशेन हें सांगता, तो आख्खे सृश्टीचो सोडवंडार, आख्खे रचनेचो. सगळी रचना ताचे सवें एक जातली. हो भरवंसो, हो होप. आनी जे कोण तातूंत भितर सरना ते भायर पडटले. जाल्यार जेजून आपल्या कोश्टांतल्यान हे आख्ख्या रचनेक जरी तर बाराबर घेतल्या, जाल्यार तातूंत आमकां मनशांक आपणाची भाव भयण करून घेतल्यात आनी देवाचीं भुरगीं. वी आर द एडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड द फादर. भाव भयणीनो, आमी जरी तर भुरगीं जाल्यार भुरग्यां सवें जेजूची वागणूक कसली आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयलां. आनी भुरग्यां सवें ही जेजूची वागणूक आमी पळयता आसतना पयलीं सुरवात जाता ह्या भुरग्यांची आपल्या आवय बापाय सवें. ह्या पासत आवय बापूय लग्न जाता. तीं आतां दोगां न्हय पूण तीं एकूच आनी ती सदांच एक उरतलीं. आयज काजार जाल्या उपरांत घोवान बायलेक सोडूंक जाता? बायलेन आपल्या घोवाक सोडूंक जाता? हो प्रश्न फारिजेवांनी जेजूक विचारलेलो आनी आमी बरे भाशेन आयकलां. जाल्यार हो प्रश्न कित्याक विचारलेलो? जाबाब नकळो म्हूण न्हय पूण जेजूक कोसाक लावंक दवरपाक सोदताले. कितें एक म्हणटा काय म्हण मागीर तें घेवन मागीर फार करूंक मेळटलो, जे भाशेन आयज जायते जाण करतात. आयज सोशल मिडिया हें जाल्ली आसा, खंयचो एक पार्ट काड आनी ताजो फार कर, दुसरेच भाशेन जाबाब आमचो पावता मागीर. ते भाशेन हे फारिजीव जेजूक टेस्ट करूंक सोदताले. देखून प्रश्न विचारलो, घोवान बायलेक सोडूंक जाता? जाबाब जाणा आहले. तुमी नकळो जाबाब? काल एका तरणाट्यान जाबाब दिलो, वय फादर आतां जाता, ह्या काळार आतां जाता. वय जाता. कित्याक? जेजून जाबाब दिला, कित्याक तुमी आपल्या वाद्याचे जाले देखून. पूण सुरवातेक जावन जेन्ना देवान रचना रचली आनी आपलो हुकूम घालो, चोडात आनी वाडात, आख्खी प्रितूम भरात आनी हें सगळें तुमच्या हाताखाल दवरात म्हणलेलें, तेन्ना बायलेन घोवाक सोडूंक जायनासलो आनी घोवान बायलेक सोडूंक जायनासलो. तीं दोगांय एकूच. तीं आतां दोन न्हय, तीं आतां एकूच. म्हणटच एकूच जाल्यार सोडटा आसतना दोगांयचो ओद्दो करूंक पडलो. आनी जी कोण आपल्या घोवाक सोडटा आनी बायलेक सोडटा तीं ओद्दीं, तीं आतां एक ना. दे आर नो मोर होल, दे आर हाफ. कित्याक तीं एक जाल्लीं काजारान, चिंतून आनी सगळें समजल्या उपरांत एक जाल्लीं. आनी ह्या पासत आयज जीं कोण सोडून दुसरे लागीं काजार जाता, जेजू म्हणटा तीं परदुवार करतात. दे कमीट एडल्टरी.
दुबाविरेत आतां आमकां बऱ्याक पडचे पासत मनशांक बऱ्याक पडचे पासत आमी कायदे मातशे बदललेले आसा एनालमेंट म्हणलेलो आसा तुजें काजार जावंकूच ना कायदे इल्लेशे बदललेले आहा मातशें आमकां समाधान दिवं पूण सुरवातेक तावन देवान तांकां दादलो आनी बायल रचली आनी तीं दोगांय एक जालीं तीं एक सासणाक एक ती परतून ओद्दी जायना आनी हें भाव भयणीनो आमी समजनासतना हें कित्याक केल्लें तुमी तुमच्या फायद्याक केलें म्हूण जेजून ह्या फारिजेवांक सांगलें आयज सृश्टी आनी आमी कितें संबंद आहा एक गाय आमी ही रचना आनी आमी एक गाय काय ना ती सृश्टी ती झाडां ती जनवारां ते दोंगर तें उदक आनी हांव मनीस आयज आमी हें केल्लें आसा देखून जे एमेंडमेंट्स जे आमच्या कायद्यान येता असलेच ते सुरवातेक तशें नासले पूण आतां एमेंड करून करून आमचे सृश्टीचें पाड घातलेलें आसा आनी आमच्या गोंयांत आमी जाणा कितें भाशेन हो 17(2) आनी 39A जे एमेंडमेंट्स हाडलेले आसात सृश्टी राखपाच्या वावरान TCP एक्ट आयज पाड घालतात पयलो 16B म्हूण आसलो तातूंत पाड घातलें आनी आजून पासून हे जे एमेंडमेंट्स कायदे बदलपाचे आसात आयज जरी तर आमी जेजूक विचारलें जेजू 17(2) आनी 39A हे आहा न्हू करपाक जाता न्हू दोंगर कातरूंक जाता न्हू कन्वर्शन करूंक जाता न्हू जाल्यार आमकां अशें बरोवन दिल्लें आसा TCP एक्टान जाल्यार जेजू हेंच सांगतलो तुमी तुमच्या वाद्याचे देखून हे कायदे तुमकां बदलून दिल्यात सुरवातेक तशें नासलें आनी तें जें आतां बदल केल्ले आसात पाड घालपाचें तें केन्नाच सारकें जावचें ना तातूंत आमी जरी तर भुरगीं देवाची जाल्यार ही सृश्टी आनी आमचे मदें जो संबंद आहा भाव भयणीनो समजून घेवपाक गरज जशें हांवें तुमकां विचारलेलें भुरग्यांक तुमचें कितेंय जाय जाल्यार कितें करतात तुमी ते भाशेन ही सृश्टी आनी हे सृश्टींतल्यो वस्तू जी रचना आसात ती आमची भुरगीं कशीं जावपाक जाय आमी नांव दिलां तांकां भाव भयणीनो हें करता आसतना देवान हे सृश्टीक एक खरीत पदवी दिल्ली आसा आनी ती म्हणल्यार सेल्फ जेनरेशन हे सृश्टीक आमची गरज ना आमी नासतना ही सृश्टी आनी ही रचना दुसरी रचना आसा ती जगतली तांकां कांयच जावपाचें ना सेल्फ जेनरेशन पूण आयज आमी भितर सरून ही तेंची सेल्फ जेनरेशनाची पदवी जी आहा ती पाड घातलेली आहा देखून हो दुसरो भाग येता एक्टिविस्ट जावचे पडटात कन्जर्वेशनिस्ट जावचे पडटात शिकचे पडटा आमी कशे भाशेन पाड घातलां आनी आमची भुरगीं आतां डिग्री जोडूंक वेता तेन्ना जायत्यो ह्यो वस्तू शिकता आमी पाड कशें घातलां तें जरी तर आमी समजना जाल्यार तें रेस्टोर करपाक परतून भरून हाडूंक जावचें ना कित्याक आमी तें पाड घातलां तें सारकें करतलें जाल्यार ही रचनेची जी पदवी ताचे भितर आसा सेल्फ जेनरेशनाची ती आमी ओळखून घेवया आनी हे सृश्टीक एक चान्स दिवया जशें कोवीड जाल्लें तेन्ना सृश्टी आपणाची आपूण जगली आमी कोण तेचें कॅर घेवपाक वचना आनी आमी वचोंक ना तेन्ना कशे भाशेन ही सृश्टी फुल्ली ती आमी पळयलां पूण आमी जेन्ना भितर आमच्या आदावाक लागून भितर सरता तेन्ना हें पाड जायत रावलें म्हणटच आप निर्माण जावपाची ही पदवी सृश्टीन आसा ती आमकां बरवसो दिता देर इज होप ही ताची पदवी सृश्टीची आमी बरे भाशेन करूंक मुखार सरया लावदातो सी आनी फ्रॅटेर्नी तुटी ह्यो दोन चिटी आमकां आमच्या हातांच्या पाप साहेबान बरयल्यात आनी खेरीत भाशेन आमकां सांगून दिलां हो आख्खो संवसार हो ही सगळी रचना एक सार्वीक घर हे पृथ्वीचेर जंय आमी रावता तें आमचें सगल्यांचें सार्वीक घर आमचें मनशांचें जनावरांचें ह्या झाडां पेडांचें सगल्यांचें घर आनी तें सारकें सांबाळूंक आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा मनशांक आमी कारबारी तुमच्या हाताखाल दवरात देवान आमकां ही मनशांक आज्ञा दिल्ली आसा आनी आमच्या हाताखाल दवरूंक जरी तर आमी हो वावर करिना जाल्यार भाव भयणीनो आमी देवाचेर आड वेता आनी कोण करतलो सगलीं करतलीं भुरगीं तरणाटीं वाडलोलीं जाणटीं सगलीं आमी हो वावर करूंकूच जाय जाल्यार आयज जेन्ना हो रचनेचो काळ आमी समोरमता आनी सोंपयता हो काळ 4 तारखेर खरेपणी आख्ख्या संवसाराक सगळी क्रिस्ती सभा म्हणल्यार हे वेगवेगळे
डिनॉमिनेशन्स आसात ते पासून न्हयच फकत कॅथलीक पूण सगळे आख्खी क्रिस्ती सभा हो रोचणेचो काळ मनयता. सप्टेंबराचे 1 तारखेर हे मागणें सुरू जाता. आमचे पृथ्वे पासत रोचणे पासत 5 सुमाना भेटयिल्लीं आसात पाप साहेबान आनी तशेंच दुसरे फुडारी जे आसात तांणी सगल्यांनी मेळोन आनीक हातूंतल्यान सावन हे रोचणे पासत मागणे आख्ख्या ह्या 5 सुमानान आनी तातूंत भितर ज्यो एक्टिविटीज आमी सृश्टी पासत करता तातूंत भितर एक्टिविजम जे सृश्टी पासत करता तातूंत भितर रोवप आनी निवळ करप हे सगल्यो वस्तू करता त्यो ह्या मागण्यांतूच येतात. तर आमकां हो वावर करूंक फावो केला देखून देवाक आर्गां दिवया आनी आमची जबाबदारी मानून घेवन फुडले पिळगेक आमी ही आमची रोचनां सांबाळपाची गरज आसा. तो वावर आमी करूंक आनी आमची आशा जी आसा ती पयस करूंक आमी देवाची कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. सतमंत देवा सतुदार बापा स्वर्गान पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समवलो आंकवार मरेतान जल्मलो पोंच काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गाक चडलो सोर्पदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तांचेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमीन. आमची थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. रोचनाच न्हय पूण आत्म्याची प्रथम फलां घेतलोलीं आमी आमच्या कुडीचे सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगोवन आसा. ह्या दिसांनी रोमा शारांत परिशदेची दुसरी बसका चालू आसा. थंय आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी रोचणे सवें आसलेलो आमचो आत्मीक संबंद पूर्णतायेन समजून घेवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलेले पोरजेक देवाच्या उतराचो चोरो दिवन सगळे रोचणेची सुटका जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. आख्खी रोचना बालोंतराच्या वायटांत आसलोल्या परी अजून पासून कश्टवता म्हूण आमी जाणा. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी भोव करून पर्यावरणाची आनी उदरगतीची जबाबदारी आसलेल्या मंत्र्यांनी आनी तांच्या काला वावुरतल्या खात्यांनी आपल्या दोळ्या मुखार दिसता ते रोचणेचें निसणटण आनी कोश्ट वळखून घेवंक आनी हे रोचणेक राखूंक आनी सांबाळूंक तयार केलेले कायदे नम्रतायेन पाळूंक बापा लागीं मागुया. रोचणेक बरवासो आसा तो देवाच्या भुरग्यांच्या मोहिमेवंत स्वाधीनपणान वांटो घेवचे पासत ती कुसरेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा. हो रोचणेचो बरवासो साकार करूंक आमी मनशांनी आपली खोटी आशा आनी सोंपोन आसलेली आशा सोडून दिवंक आनी देवाचे रोचणेचे देण्यान दादोशी रावूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक आख्खी रोचना अंतरेकून अंतरेकता. रोचणेचो सांबाळ करूंक जायते एक्टिविस्ट तशेंच पर्यावरण मोगी पोटतिडकेन वावुरतात. तांकां सगल्यांक सगल्या वायटांतली निवार आनी रोचना सांबाळचे झुजान तांकां जैतिवंत कोर म्हूण तशेंच आमच्या 2 प्रांतीक पर्यावरण समिती हाच्या वांगड्यांक आपलें मुनियारपण काळजीदारान करूंक
बोल दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. भोव करून सृश्टी पासत आमच्या गांवांत ज्यो सृश्टीच्यो वस्तू आसात त्या पासत मागुया. दाबोलीं वाड्या पासत दाबोलीं जो पेट्रोल लिकेज जाल्ली आजून पासून ताचें सोल्युशन मेळूंक ना. आजून पासून तांच्या उदकान हें पेट्रोल आसा, सरकारान सोडून दिलां आनी जी ऑयल कंपनी आसली ते आपले हात धुवन कुशीन चल्लेले आसात. मागुया देवा लागीं आमच्या गोंयचो सायब सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन हें जें पाड घातलेलें आसा आमच्या गांवचें तें बेगीन सारकें करूंक फावो तितले उपाय घेवंक सरकाराक, ऑयल कंपनीक तशेंच आमकां लोकांक फावो तें बळ दी म्हूण मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. सृश्टीच्या रुचणारा कोश्टान पिरगोवतली आनी देवाच्या भुरग्यांचे सुटकेक ओतरेकून ओतरेकतली आख्खे रचने वांगडा हे तुजे रचने पासत भरवशान आमी मागणी उबारल्यान ती तुजेच कुशे प्रमाणे उदारपणान आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेदोनेच्या वेल्यार गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38. म्हज्या भाव भयणीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाके पवित्रसभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलें. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातान अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विजमितां वाखाणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. भावार्थाचो गुट पोर गोठुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपद्वेदार बापा, सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सृष्टी पिंगोता, रडटा, आयकोता तूं? सृश्टीन सगळें बरेंपण आमकां दवरलेलें आसा आनी तें बरें करूंक आमकां बरवसो आसा, हें पळयता तूं? पाप साहेब आमकां उलो मारता आपले चिटींतल्यान. हें सार्वीक गोर आमी सांबाळूंक बरवशान मुखार सरूंक आनीक एक पावटी आमंत्रण करता. हें समजता तूं? हेंच आयकून, हेंच पळयोवन आनी हेंच समजून आमी बापाचीं भुरगीं जेजू क्रिस्ता सवें देखून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजकोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर देवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयां खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन भरोन आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जेजू जिवंत जेजूक घेवन जेजू सारकीं आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसुया. आयज साद्या काळाचो 27वो आयतार. पर्यावरणाचे प्रेशिताये पासत भेटयिल्लो आयतार आमचे दियोसिजीन आनी रोचणेचो काळ आमी समोरमता. कितें भाशेन आमच्या घरांनी आमच्या घरा भोंवतणी जो वावर आयज आमी करतल्या तो आमच्या सृश्टी पासत भेटोवया. भोव करून आतां पावस काबार जाला, किमसां निर्माण जावपाच्यो वस्तू जरी तर घरा भोंवतणी आसात, जावं कट्ट्यो टायर तितून उदक भरलेलें आसा, किमसां जावपाक शकता. आयज एक रावंड मारात 12 वरांचेर घराचे भोंवतणी आनी तुमचेंच घर तुमचेच पासत तुमच्या भुरग्यां पासत निवळ करात. आयज सांजे 4 वाजता ही समोरमणी रोचणेच्या काळाची कांदोलीं फिरगोजेन जाता. तुमकां कोणाकूय वेळ आसा जाल्यार तुमी तातूंत भाग येवंक जाता. सांजेर 4 वाजता. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 30,980 रुपया. दाबोलीं कपेलान 2,010 रुपया. सगळे मेळून 32,990 रुपया. फुडलो आयतार साद्या काळाचो 28वो आयतार लोकसंपर्क साधनाच्या मुन्यारपणाक भेटयिल्लो आयतार. सोशल कम्युनिकेशन ज्यो आमी वेगवेगळ्यो वस्तू उजार करता, मोबायल, टीव्ही आनी हेर सोशल कम्युनिकेशनाच्यो वस्तू तांचे पासत भेटयिल्लो आयतार. पयलें मीस जातलें 6:45 वाजता मांडावळ करूंक सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी. दुसरें मीस 8:30 वाजता मांडावळ करूंक दोतोनीचीं भुरगीं. मीस जाल्या उपरांत भुरग्यांक दोतोन. भाव भयणीनो, चोत्रायदोरची वेळ मिसांचो बदललेलो आसा. आयज मातसो इल्लोसो वयर सकयल जातलें. आयज पयलो दीस आमचो नव्यान नवो टायम टेबल करपाक. पयलें मीस 6:45 वाजता जातलें चोत्रायदोरची आनी दुसरें मीस 8:30 वाजता जातलें. पवित्र संस्काराची बोजोण बुधवारा दिसाक सांजेर 6:30 वाजता मांडावळ करूंक इग्रेजा 1 आनी इग्रेजा 2 समुदाय. आनी शुक्रारा दीस सकाळचें 6:30 वाजता त्या उपरांत मीस. आयताराचें मीस सोनवारा दिसाक इगोर्जेन 6 वाजता इंग्लीश भाशेन दाबोलीं कपेलान. सांजेर 6:30 वाजता कोंकणी भाशेन. समुदायाच्यो जमाती आयच्या दिसाक माउंट कामल समुदाय देवसा पिकेन पेरपेत फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 5 वाजता. सांत कुर्साची समुदाय पेंटा आनी मिनीन जेजूस समुदाय फोंडवे जेरोम मार्टिन्स हांच्या घरान 5 वाजता. सांत आन समुदाय माटवे मिंगेल मानुएल फेर्नांडीस हांच्या घरान 4:30 वाजता. सेंट पिटर समुदाय वालीस सायड मार्सेलिनो मिनेझीस हांच्या घरान 5:15 वाजता. सेंट थॉमस समुदाय व्हडलें बाट पास्कॉल गामा हांच्या घरान 4 वाजता. फाल्यां 7 तारखेर मारिया इमाकोलदास समुदाय रेजिना मुंदी एंटनी गोम्स हांच्या घरान 6 वाजता. सेंट विन्सेंट पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी मोन्युमेंट आसा थंयसर जातली 5:30 वाजता. 8 तारखेर ही समुदाय विन्सेंट पालोटी 8 तारखेर. 8 तारखेर सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा 1 सेबास्त्यांव लोबो हांच्या घरान 6:30 वाजता. सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा 2 फ्रँकलिन फेर्नांडीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. मॅरी मॅगडलेन समुदाय ग्रीन व्हॅली SP डिसुजा हांच्या घरान सांजेर 5:30 वाजता. बाबडीनो, आनीक एक पावटी सगळ्यांक तुमकां खालतिकायेची विनंती. समुदायाचे जमातीन तुमच्या समुदायान तुमच्या वाड्यान घडटा तेन्ना सगळ्यांनी भाग घेवचो. भोव करून आतां आमी 400 वर्सांची समोरमणी करता आसतना जायत्यो वस्तू आसा आमी भासाभास करपाच्यो, निर्णय घेवपाच्यो.
हे निर्णय सगळे आमच्या सगळ्यांचे जावचे, भुरग्यांचे, तरणाट्यांचे, वाडलोल्यांचे देखून सगळ्यांनी ह्या समुदायाच्या जमातींनी म्हयन्याक एकूच पावटी वचून भाग घेवचो आनी तुमचें मत सांगचें. आयज भुरग्यांची दोतोन जाल्या उपरांत क्रिस्म घेवपाचीं भुरगीं आसात तांकां आनी तांच्या सगळ्या आवय बापायंक आनी संदेशकारांक ही जमात जातली. सगळ्या आवय बापायनी आनीक भुरग्यांनी चुकय नासतना ह्या जमातीन वांटो घेवचो आयज दोतोन जाल्या उपरांत. फुडल्या आयताराक 13 तारखेर रेजिना मुंदी मोन्युमेंट आसा थंयसर 5:15 वाजता तेर सुरू जातलो आनी त्या उपरांत मीस. सगळीं आमी भक्तीन तातूंत वांटो घेवया. तशेंच फुडल्या आयताराक जेन्ना संपर्क साधना पासत भेटयल्लो आयतार आमचे फिरगोजीन आमी ही समरमणी करता. 8:30 वाजताचें मीस ह्या प्रेशितायेचें मीस जातलें. त्या दिसाक सेंट पॉल पब्लिकेशन्स ते आपले बुक्स आमचे पासत हाडटले, वेगवेगळे आमकां धर्मीक बूक भुरग्यांक तशेंच वाडलोल्यांक. बोळसान मातशे इल्लेशे पयशे घेवन येवचे आनी हे बूक तुमी घेवचे आनी भुरग्यांनी खेरीत भाशेन ह्यो बऱ्यो बऱ्यो स्टोरीज, सांतांच्यो स्टोरीज, हेर आमच्या धर्माच्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो जाणां जावपाक हीं पुस्तकां वाचचीं म्हूण आमची विनंती. भाव भयणीनो, आमी आख्खें वर्सभर तयारी केल्या उपरांत शेकी आतां आमची 400 वर्सांच्या उत्सवीक वर्सान आमी भितर सरता. 16 तारखेर फुडल्या सुमानान त्या दिसाक सांजेर 5:30 वाजता आमचें उक्तावणेचें मीस. हे मीस आमचे पासत भेटूंक आमचे मदें आसतलो आमचो आदारी बिस्प सिमियांव फेर्नांडीस. पयले फावटी आमचे फिरगोजेन तो येता त्या दिसाक आमी सगळीं येवन ताचे बरोबर हे आमच्या उत्सवीक वर्साचे सुरवातेक भाग घेवया. मांडावळ करतली 400 वर्सांची समिती आनी सगळीं फिरगोजकारां. तुमचे लागीं कसलोय आदार वो तुमच्यान तुमचो वावर जो दिवपाक जाता तो दिवंक सगळ्यांनी मुखार सरचें. कोणूच आमी निबां दिवची न्हय ह्या मिसान. आनीक ह्या आख्ख्या वर्सान जी समरमणी जातली, वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आमी घडोवन हाडलेल्यो आसा ही 400 वर्सांची समिती बरोबर. तुमच्या मनान कितें आसा जाल्यार आजून पासून तुमी आमचे समितीक सांगूंक जाता. फुडल्या आयताराक आमी आमचो आख्खो प्लॅनर ह्या 400 वर्सांचो उक्तो करतले. त्या पयलीं तुमकां कितेंय जरी तर कसलेंय सजेशन आसा जाल्यार आमच्या PPCचो मॉडरेटर आंजेलो ताचे लागीं वो 400 वर्सांची समिती हाचे कन्विनर जेसिका वालीस हांचे लागीं तुमच्यान ते दिवं येता. आनी तुमच्या उदारपणाक तशेंच तुमच्या सहभागिलीपणाक आमी रावता. ह्या आख्ख्या वर्सान भाव भयणीनो एक ल्हानशी करणी आमी करतले. पासींग द फ्लेम, आमची 400 वर्सांची भावार्थाची कीट जी आमकां आमच्या पुर्वजां कडली आयिल्ली आसा ती आमी आतां मुखार व्हरपाक जाय. हेंच खुणावून आमच्या ह्या आख्ख्या वर्सान सगळ्या गोराब्यांचेर खेरीत आशिर्वाद आमच्या पात्रोण भाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या मजतीन मागता आसतना आमी एक ल्हानशी करणी करता जें आमचें डिवायन मसी चॅपल आसा धाकटेंशें. थंयसर दिवल्यो आसतल्यो, 2 दिवल्यो. दर दिसाक 2 फामिली येवन ही दिवली पेटयतली. दुसऱ्या दिसाक दुसऱ्यो 2 फामिली. म्हणटच ही फ्लेम जी आसा ती आमी एक गोराब्या कडली दुसऱ्या गोराब्याक पाठयतल्या. हें खुणावून आमी हें करता आसतना आख्ख्या गोराब्यान ज्या दिसाक तुमचो दीस, तुज्या गोराब्याचो दीस आसा, मिसाचे भेटेन खेरीत भाशेन तुजे पासत आमी मागतल्या. आनी त्या उपरांत तुमी एक गोराबो कसो ही पणटी वो ही दिवली तातूंत जी फ्लेम आसा ती पास करतल्या. सगळ्या गोराब्यांनी चुकय नासतना भाग घेवचो. ही मांडावळ तुमच्या कम्युनिटी ग्रुप्स आसात तांचेर येतली. तुमचो दीस खंयचो तो जण एकल्यान ह्या आशिर्वादाचे रितीन वांटो घेवचो आनी तुमच्या गोराब्यांचेर सांगाती येवन आशिर्वाद घेवचो. एका बऱ्या देखणारान इगोर्चेक आपलें दान दिलां 2000 रुपया. ताचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. नाकेळी एंड्रू मिस्किता, देवस्वाग्रान एड्रियन डिसुजा, दाबोली जोनिता कुलासो, एलेगांजा एड्रियल रिबेलो, आल्त दाबोली एंड्रू पेरेरा, बिहाइंड NSD ग्रेस टीगल, रेजिना मुंदी एंटनी गोम्स, आल्त चिकाली जाकोब डिसुजा.
ह्या गोरब्यांचेर सायबीण मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागता. आतां मीस जाल्या उपरांत आमची सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल तुमचें दान घेवंक उबी आसतली. उदारपणान ह्या बऱ्या वावराक तुमी तुमचें दान करचें. गेल्ले पावटीक जें कलेक्शन केल्लें तें जालां 2400 रुपया. तुमच्या उदारपणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं उबी रावया. देवाचे कृपेन आनी पवित्र सभेच्या कायद्या प्रमाणे लग्न जावंक मुखार सरता. कामिलो आमसिन देसा, कपूत लेट दोमिंगोस रुदोल्फ देसा आनी लेट पावलिना दा क्रूज हांचो रावता आल्त दाबोली. लग्न जावंक सोदता जॅनिस मिशेल फेर्नांडीस हिचे लागीं ती धूव बाल्ताजार फेर्नांडीस आनी सुजाना फेर्नांडीस हांची रावता बेंड्रा मुंबय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. निमणें गीत गावचे आदीं एकूच चोत्राय. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी सान फ्रांसीस शावेराचेर जें उलोवप जालां आनी जी उचांबडाय चालू जाल्ली आसा ताचे विशीं मातशी चोत्राय धरची. कोणेंय कितें म्हणलें म्हूण आमचो सान फ्रांसीस शावेर धाकटो जायना आनी तो सांत न्हू जायना. वो कोणेंय कसलींय उतरां उलयलीं म्हूण तो अपमानूय जायना. आनी हे आतां जें एक ट्रेंड चालू जाल्लें आसा, हर्टींग रिलिजियस सेंटिमेंट्स म्हणटा ते. जेजून आमकां हें सगळें सांगलेलें आसा. जायते जाण उलोवपी येतले, जायते जाण त्रास करपी येतले, पातशाया मुखार तुमकां उबें रावचें पडटलें. आमचो क्रिस्ती भावार्थ इतलो वीक न्हू that is going to get hurt by somebody's words. आमचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हर्ट जावपा सारके न्हू. ह्या पासत आमी त्या षडयंत्रान भितर सरचे न्हू. डोंट फॉल इन टू द ट्रॅप. ह्या दिसांनी एक ट्रॅप सेट केल्लो आसा आमकां आनी तो कित्याक केला तोय तुमी सगळीं जाणा. जें कितें आख्खें गोंयभर आतां चल्लोलें आसा, हे जे TCP एक्ट बदलून जें आमचें गोंयचें निसंटन चल्लोलें आसा, बुथानी आनीक DLF लोदा आनी हे सगळे येयल्ले आसात, गोंयचें पाड घालतात. ताचेर जी चडवड सुरू जाल्ली आसा गोंयकारांची, ती पाड घालपाक हें एक षडयंत्र काडलेलें आसा. एकल्याक उजार केल्लो आसा, तो वेलिंगकार म्हणटा ताका उजार केल्लो आसा पपेट कसो. उलय उतरां आनीक सगल्यांक मदें उचांबडाय कर. उचांबड जावची न्हू. जें कितें आमी सांगपाक जाय आसलेलें, उलोवपाक जाय आसलेलें, एक्सप्रेस करपाक जाय आसलें तें आमी केलें. फकत क्रिस्तांवांनी न्हू पूण सगल्या गोंयकारांनी. आनी मॅसेज इज व्हेरी क्लियर. इतलें पुरो. आमी आतां रस्त्यांचेर वचून बोवाळ मारून एरेस्ट कर. आमी जाणा आमचे इगोर्जेन कितें जाल्लें तें. एरेस्ट कर म्हणटा ताका फायदो ना. हें सगलें फकत आमकां दिशाभूल करपाक. ह्या पासत मातशें चोत्राय धरची. एकामेका लागींनूय आमी उलोवया आनी जाणा जावया आमचो भावार्थ आनी आमचो गोंयचो साहेब, आमचो पात्रोण सान फ्रांसीस शावेर. कोणाच्यान कितेंय म्हणलें म्हूण कांय करूंक जायना. आनी आर रिलिजियस सेंटिमेंट्स आर नॉट एज वीक एज दे आर. लेट देम नो. क्रिश्चियन रिलिजियस सेंटिमेंट्स आर नॉट वीक. आमचे रिलिजियस सेंटिमेंट्स आर व्हेरी स्ट्रॉंग आनी ते कोणाच्यान हर्ट करपाक जायना. तें हर्ट करपाक कोणाचीच लायकी ना. हे बाबतीन मातशें सगल्यांनी चोत्राय धरची. शेवता गीत गावया. T26 पेज नंबर 215. T26.